कोकणी शाळांनी 38 शिक्षकांची पदां जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळांनी 352 शिक्षकांची पदां भरपा खातीर राज्य कर्मचारी आयोगान जायरात दिल्या। पात्र आनी इत्सूक उमेदवारांनी ऑनलायन स्वरूपात 20 फेब्रुवारी 2026 मेरेन अर्ज करप गरजेचें आसा। gssc.goa.gov.in हे वेबसायटीचेर वचून अर्ज भरून सादर करचे खंय। बीएड वा डीएड केल्ल्यां खातीर खुशखबर। राज्य कर्मचारी आयोग वट्ट 390 शिक्षक भरपाचे आसात। हे खातीर तांच्यांनी जायरात लेगीत काडल्या। कोंकणी शाळांनी 38 शिक्षकांची पदां जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळेंनी 352 पदां भरपा खातीर कर्मचारी आयोगान जायरात दिल्या। पात्र आनी इत्सूक उमेदवारांनी ऑनलायन स्वरूपात 20 फेब्रुवारी मेरेन अर्ज करप गरजेचे। कोंकणी शिक्षकांची 38 पदां मदली 19 पदां सर्वसामान्य खातीर आसात। ओबीसी खातीर 15 जाल्यार 4 पदां ईडब्ल्यूएस खातीर राखीव आसात। तशेंच 8 पदां दिव्यांग खातीर राखीव दवरल्यात। मराठी शिक्षकांची 352 मदली 158 पदां सर्वसामान्य खातीर आसात। 42 एसटी खातीर, 4 एससी खातीर, 113 ओबीसी खातीर, 35 ईडब्ल्यूएस आनी 16 पदां दिव्यांगा खातीर राखीव आसतली। तशेंच 7 पदां एक्स सर्व्हिसमॅन जाल्यार 8 पदां खेळगड्यां खातीर राखीव आसात। उमेदवारांची निवड सीबीटी परीक्षेंतल्या गुणां प्रमाण जातली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।